जेजूक आमी सगळीं बसया, ताका नमस्कार करया, ताका वंदिया, ताका सगळें आमचें आसा तितलें ओपून दिवया, भेटोवया, ताचे स्वाधीन आमी तें सगळें करया. आमचे दोळे ताचे लावन वो वेळ आमी भितरल्या भितर सारया. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, तुका महिमा वंदन मिरोन तोरी आमचे कीर्तन उपकार आठवण करता आमी गायन. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. बोडव्याचो तुका बोजोण करता, आखे पृथ्वेर तुजी कीर्ती गाजता, सगळी रोचना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्याचो रिम आनी लाराचो मोग उजवाड फांकोन परखड कोता तुजो, तूच मा सूर्या आमी पोरजोड तुजो. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. जेजू, काल तुका आमी तूं कोण पळय तो वळखला. विद्वान तुजे सोर्शी येवन ताणेन तांचें आसलेलें तितलें तुका भेटयलें. आनी परतना ते बदलोन गेले. तेच भाशेन दर वेळा जेन्ना आमी तुजे बरोबर येपरी वेळ सादता, तांचे भाशेन आमी आमचें आसा तितलें तुका भेटयता. बरें आसा तितलें आनी बरें ना तितलें, कित्याक तुका भेटयलें म्हणटोच तूं तें सगळें स्विकारताय आनी तुजें दर्शन आमकां दिताय आनी आमकां भितरल्यान नवी करून
परत धाडटाय. आमचे वेव्हारांत आमी आदले भाशेन आनीक जियेना, पूण नवें जिवीत तुजें सोवें, तुजें जिवीत आमचें सोवें, हे परी आमी ह्या जिवितान वेळ सारता. पूण आदले भाशेन न्हय, सुडसुडायेन, मोगान आनी दुसऱ्यांची काळजी घेवच्याक आमची उत्सुकताय आसा. पूण जेजू, ह्या वेळार आमी जाणी आजून तुका सगळें समोरपूंक ना. भितरली चिंतना, भावना, चाल थिंचोत्तान तूं सायबा बरें ना पळय तें तूं कोंचून काड आनी आमकां तातूंतली सुटका दी. तुजी भलायकी मागीर आमकां फावो जातली, कुडीची, मनाची, आत्म्याची. तुजें उतर सायबा तूं आमकां दिताय आनी त्या उतरांतल्यान आयज आमी वेळ आमचो सादतले. बागयोन जुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, कितेंय आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचे कडचें मेळटाच, कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटा आनी ताका मानता तें आमी कोत्ता. ही तो ताची आज्ञा. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी भावार्थ दवरचो आनी ताणेन आमकां आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सोवें जियेता आनी देव ताचे सोवें जियेता. तो आमचे सोवें जियेता म्हूण ही खुणा आमकां आसा की ताणेन आमकां आपलो आत्मो दिला. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, कोणाचोय संदेश मांडून घेवं नाकात, पूण ते संदेश देवा कडचे येतात जाल्यार कोसाक लावन पळयात, कारण जायते फटकिरे पुरावादी संवसारांत आसलोले आसात. देवाचो संदेश हे खुणे वरवीं ओळखून घेयात. जो कोण जेजू क्रिस्त मनशा स्वयंबांत आयला म्हूण मांडून घेता
तो देवाचो संदेश घेवन येता. आनी जो कोण जेजूक असो मानून घेना तो देवाचो संदेश हाडिना. हाचो संदेश क्रिस्त विरोध्याचो. तो येवचो आसलो म्हूण तुमी आयकलां. खरेंच म्हणल्यार आतां लेगून तो आयलोलो आसा. सुपुरल्या भुरग्यांनो, तुमी देवाची आनी ताचेर तुमी जोयत वेलां. कारण जो तुमचे सोबे आसा तो संवसारांत आसा ताचे परस अदीक बलिश्ट. ते जाल्यार संवसारांतले. देखून संवसाराची भास ते उलयतात आनी संवसार तांचें आयकता. पूण देवाचे आनी जो कोण देवाक वळखता तो आमचें आयकून घेता. जो कोण देवाचो न्हय तो आमकां कान दिना. हाचेच वरी कोणाचो संदेश स्वताचो आनी कोणाचो फटकिरो तो आमकां कळटा. जेसू तुज्या एकवटान रावली म्हणटत तुजो पवित्र आत्मो आमची मनां आमची चिंतनां उजवाडायता. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Come bow before Him now with reverence and fear. In Him no sin is found. We stand on holy ground. Be still for the presence of the Lord. The Holy One is here. Be still for the glory of the Lord is shining all around. He burns with holy fire, with splendor in His crown. How awesome is the sight! Our radiant King of light. Be still for the glory of the Lord is shining all around. Be still for the power of the Lord is moving in this place. He comes to cleanse and heal, the minister His grace. No work too hard for Him. In faith receive from Him. Be still for the power of the Lord is moving in this place. Lord Jesus, we thank you for the gift of yet another day
a gift, an opportunity, an occasion to spread your name, an opportunity to live all that you have taught us, and most importantly, an opportunity to be merciful, compassionate, and loving as you were. As we come before you, Lord, we ask you to bless each and every one of us, all those who at this very moment are connected to you, Lord, through the various mediums, those who are participating directly. We ask you, Lord, to bless them, give them the strength, grant them graces, Lord, so that all that they do today may bear fruit and may glorify your name. At the same time, Lord, we also wish to thank you for all that you have done for us and continue to do for us. We remember that you always give us what we need, and you give it to us at the right time. And so now, we express our prayers to the Lord. We place all our worries, anxieties, joys, sorrows, all that troubles us, let us place that at the feet of the Lord. For we know that the Lord will take care of everything that is in our lives. All that He asks of us is to place our trust in Him, to give Him our hand so that He may be able to guide and lead us on. We continue to pray for the COVID-19 pandemic. As we know, the situation in some parts of the world is getting worse. And therefore we ask the Lord to bless each and every one, especially the doctors, the nurses, the medical staff, all those doing research, especially those who are taking decisions, that all that they may do it for the greater good of the people. We also pray for all those who celebrate their birthdays today and for those who celebrate their anniversaries. We ask you, Lord, to shower your abundant blessings on them and give them good health of mind and body. We continue to pray for those who are preparing for their exams and those preparing for their job interviews. We ask you, Lord, to be with them in these moments so that all their hard work, all their effort throughout the year may bear fruit. Similarly, we continue to pray for all those who have been affected by this pandemic in various ways, spiritually, academically, financially, mentally, and so many other ways. Our lives have changed. But having confidence in you, Lord,
we are able to move on in life. And so we ask you, Lord, to bless each and every one of us, so that as we go along this day, we may be your witness, we may share your light to others around us, and that we may be compassionate, merciful, loving, and caring to those whom we encounter, be it at the workplace, be it at home, or be it in the neighborhood. जेजू, आमी सगलीं आमचें सगलें आसा तितलें तुका स्वाधीन तुजें सर्वें आमी धरून तुवें आमकां तुजो हात लायलाय आनी तुवें आमकां भितरल्यान बरीं करून ह्या वेळार तुवें आमकां दवरल्याय. आमचें जिवीत तुका एकवटोन अदीक आनी अदीक सुगणी जिवीत जावं आनी जें कितें आमच्या चिंतनांनी भावनांनी चलता तितल्याकूय हाजीर जावन तें दर वेळार तुज्या ताब्यांत करून तूं आमकां सुटका दितलोय आनी आमकां शिकयतलोय म्हणून आमकां खात्री आसा. तर तुजो आशिर्वाद घेवन आमी आतां अदीक शांतीन जियेतल्या आनी आमचें जिवीत तुका सगळें समर्पून तुजे देण्यांनी आमी भरोन येतल्या म्हणून आतां आमी तुका बोजता जेजू. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान करता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा धर्म नवो दोता सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार तिरवाडो आमचो बावार्थ सैमोर्ते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जैतिवोत पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोणा वंदुया वा काडुया उपसोल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कारो खाते पोणा मान दिवया सासना सासना तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या सवणाचो उणो तो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडून दवरला तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां बगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन.
जेसू मोगाळाचे सूर ती माका काळीस दी माका काळीस तुझ्या काळजा सारखे मोगाळाचे सूर मोगाळाचे सूर ती माका काळीस दी माका काळीस तुझ्या काळजा सारखे